नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव सचिन सुल्लीकर माय गोवा नेटवर्कान तुमचो येवकार करता आणि आयज गोंयान कितें घडलें काय ठळक बातम्यो तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी 2025 मेरेन पोरणे गोंय म्हळ्यार ओल्ड गोवा इगर्जेच्या वाठारांत जातलो. ह्या सुवाळ्याची 98% तयारी पुराय जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी आयज पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगले. भक्तांक तशेंच सामान्य लोकांक गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात अशी माहिती डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत आयज दिली. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना वेळार CCTV कॅमेरा वरवीं पुराय वाठाराचेर पुलीस नदर दवरतले. ह्या वेळार कसली कोणाकूय दुबावीत जर कसलो जर दिसल्यार संबंधीत व्यक्तीक पुलीस ताब्यात घेवन कारवाय करतले अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. एक्सपोजिशना वेळार वाठारात सुरक्षे खातीर 700 पुलीस आनी येरादारी म्हळ्यार ट्राफीक वेवस्थापना खातीर 600 पुलिसांची वेवस्था आसतली. पिवपाचें उदक, टॉयलेट, रेस्ट रूम, सायनबोर्ड्स, पार्किंगांतल्यान इगर्जेंत वचपा खातीर खाशेली वाहनां म्हणजे बग्गी जी आसा हांची वेवस्था आसतली. रस्त्यांची सगळीं कामां पुराय जाल्या. रायबंदरा ते पोरणे गोंय रस्तो फाल्यां पुराय जातलो अशें आयज पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. एक्सपोजिशनाक हेर राज्यां सयत परदेशांतल्यान पर्यटक येतात. तांकां रावपा खातीर पिलग्रिमेज विलेजाची खासा वेवस्था केल्या. 27 डिसेंबराक लायट आनी म्युझीक शो जातलो जो अंदूच्या कार्यावळीचें खाशेलें आकर्शण आसतलें. पणजे सावन पोरणे गोंय मेरेन कदंबा बसीची वेवस्थाय आसतली. तशेंच हाचे भायर मडगांव, फोंडा, वास्को, म्हापशे सावन खास कदंबा बसीची वेवस्था आसतली. बेगीनूच बस वेवस्थेचें वेळापत्रक जाहीर करतले अशें आयज मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. जॉब स्कॅम प्रकरण सध्या गोंयांत गाजला. हातूंत नवीं नांवां भायर सरतात. ह्या जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसांनी अनिकेत कांदोळकर हांकां अटक केल्या. अटक केल्लो अनिकेत कांदोळकराक नोकरेचे हायस दाखोवन फटोवपी दिपश्री सावंताचो वांगडी आशिल्लो अशें म्हायती मेळटा. हाजेर मंत्र्याचो एक स्टाफाचो बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें कांय दिसा फाटीं GPCC व्हायस प्रेसिडेंट सुनील कौटनकर हांणी जॉब स्कॅम प्रकरणी बद्दल उलयतना मुखार हाडिल्ले. आयज अनिकेत कांदोळकर हांकां अटक जाल्ल्या उपरांत परतून GPCC व्हायस प्रेसिडेंट सुनील कौटनकरान सरकाराचेर परत म्हणजे प्रश्नचिन्ह रेज केला. In a press conference held last week of this month, we had clearly mentioned that several BJP functionaries are involved in the cash for job scam. Also, some people close to the ministers, some personal staff of the ministers are directly involved in this. And we had also brought one thing to the notice of the people, that a personal staff of one of the minister is involved. His resignation backdated has already been taken so that the minister can tomorrow wash off his hands of this entire scam. Now it has come to our knowledge that a personal staff of a cabinet minister is arrested. His name is Aniket Kandolkar, and it is very shocking that these things are going on in broad daylight. Although the BJP is in denial mode since last several weeks, we have seen BJP taking press conferences and trying to save their skin. Also, we have seen Goa police senior officers holding a press conference and giving a clean sheet to the political connection, despite of all these things being wide open in public domain, that most of the people who are arrested are having direct links to the ruling political party. Also, some staff connected to the cabinet ministers have been arrested. But on that, already we have criticized the police department's press conference. We have seen the chief minister giving a clean sheet to the police department now. It's a classic case of you scratch my back and I'll scratch yours, which is being done by the police department and the chief minister and the ruling dispensation. कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे प्रकरणात दर दिसा नवी नांवां मुखार सरताना दिश्टी पडटा. ह्या जॉब स्कॅमात प्रकरणात पणजे पुलिसांनी शेख मोहम्मद सिद्दीक हाका 12 नोव्हेंबराक अटक केल्ली. ताका काल JMFC कोर्टान कंडिशनर बेल दिला. नक्की हे प्रकरण कितें ते जाणून घेवपा खातीर आमी एडवोकेट राहुल कामत आनी राकेश नायक हांकां विचारले. बेसिकली तेजेर जी कंप्लेंट जाल्ली इट इज अबाउट द जॉब स्कॅम आनी प्लस भितर लँडाचें कितें जाल्लें वेरीन कोर्टान ताका 3 दिसाचो रिमांड मारलेलो. आफ्टर 3 days ऑफ रिमांड आमी बेल एप्लिकेशन मूव केलें. सो बेल एप्लिकेशन मूव करतना आमकां आमच्या क्लायंटा कडल्यान म्हणजे एक्युजा कडल्यान कळ्ळें की तेणीन जॉब स्कॅमाक लागून कोणा कडल्यान पयशे घेवंक नासले आनी इट वॉज जस्ट अ पर्सनल लोन. So after the arguments, judge passed the order releasing the accused. So he was released on bail, and later on, take a conditions gatla ki every 2 days a week, that is on Tuesday and Friday, he has to come to the police station, Panjim police station, and sign the diary between 10 to 11. Under
the law, giving and taking bribe, both person are punished. आता हितून कशा प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट सेक्शन 9 तेतून कितें म्हणटा की इफ यू आर गिवींग ब्रायब टू समवन इट इज ऑल्सो क्रायम. घेता तोच क्रिमिनल न्ही, दिता तोय क्रिमिनल. सो इन शॉर्ट ही जस्ट एक कितें म्हणटा ती फर्स्ट फेज चालू आहा. पुलीस आर trying to get the accused criminals by saying that they are taking bribe for job for money or whatever. But आता जे ब्राईब दिला म्हणून ज्यांच्यानी एक्सेप्ट आपूण गेला त्यांच्या कंप्लेनीन दे आर ऑल्सो क्रिमिनल अँड पुलीस हॅज टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅम ऑल्सो. सो हे सेकंड फेजीन मे बी येतले. बट रायट नाव जो आमचो एक्यूज आसलो तेजी बेल जाली अँड ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब स्कॅम. ही वॉज जस्ट as we mentioned, he is having a clean sheet. He was just fraudulently put into that. सो आणि एक सांगू शकता तुम्ही की आता जॉब स्कॅम म्हणता, आता तुमचा क्लायंट तुम्ही म्हणता इट वॉज अ फ्रेंडली लोन. Yeah. अशी आनी केसी आसूं शकता जेका आता जॉब स्कॅमाचें नांव दिलां गोंयांत. सारकें. आतां कशें जाता नॉर्मली आज कोणी पयशे घेतले मे बी इट इज फॉर लँड, इट इज फॉर समथींग एल्स. जर ते पयशे रिटर्न करपाक जावना जाल्यार सद्याचो जो बेस्ट की आहा ती म्हणटा ती जॉब स्कॅम. जॉब स्कॅम लाय ताका अरेस्ट कर आनी तेज्या कडल्यान पयशे काड. पयशे काडटलो म्हटल्यार ताका पयलीं अरेस्ट जालो. सो दॅट इज द बेस्ट की पीपल गॉट रायट नाव. 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फाल्यांच्यान गोंयांत सुरू जाता. ह्या वेळार जगातली सगळ्यात बेस्ट मुवीज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला खातीर आमकां पळोवपाक मेळटली. दर वर्सा प्रमाणे जायते सिने कलाकार आमच्या गोंयांत हजेरी लायतले. पूण ओपनिंग सेरेमनीक दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां कोण गेस्ट आसतले अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन जर विचारले जाल्यार सरकारा कडेन ताजी आजून जाप ना. मेळटा ते म्हायती प्रमाण भुमी पेडणेकर, ईशान खट्टर हे हजर आसतलेच, पूण मुनश्री चिल्लर हेंचो परफॉर्मन्स सुद्दां जावपाचो आसा अशें आयकुपाक मेळटा. पळोवया इफ्फीची तयारी. इफ्फी मेन्यूची तयारी कशी चल्ल्या ही पळोवपा खातीरच हांव खास करून आयिल्लो. इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे इव्हेंट मॅनेजर्स हांगासले जे आसा पळय ताची तयारी पुराय जाल्ली आसा. म्हाका दिसता बाकीचें बारीक सारीक काम उरलां तें आज रातभर म्हटल्यार तें पुराय कंप्लीट करता. सो डेफिनेटली दर वर्षीच्या पेक्षा ह्या वर्सा आनीकूय बरें इफ्फी इनॉग्रल प्रेजेंट करपाचो ताणे प्रयत्न केला. ताची ह्या वेळी फाटले फावटीच्या पेक्षा डिफरंट आमकां स्पीच क्राफ्ट जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करता ताच्या कडल्यान एक्सपेक्टेड आसा. आनी बरें इनॉग्रेशन जें आसा प्रोग्रामूय बरें पळोवपा खातीर तुमी जे इनॉग्रलाक येता ते सगळ्या कडेन मेळटा. कोण आसतलो ते अजूनय काय हेच जावना. डिसायडेड बाय NFDC. ना पूण येन्ना मेरेन कळटाले तरी सगळ्यांक, पूण ते वर्स कांयच ओपनूच जावना. इतली सिक्रेसी कितें सरप्रायज